स्टेट गव्हर्नमेंट इवन सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे पळय आसा ते आमकां कांयच प्रोटेक्शन दिवपाक शकना। हांगासर मायनिंग बंद जाला, सगळे लोक बेकार पडलेले आसा। जी लोकांची एरिया आसा एटलीस्ट 500 स्क्वेअर मिटर न्यू कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन दिवचे। आमी विरोध करता। आमच्या शिगांव फुडे करंजळ आनी सोनाळे हे विलेज आसा ताका आमचे ऑब्जेक्शन आसा। आमचे इको सेन्सिटिव्ह झोनान आमची येवजण एरिया आसा ती येवची न्ही। डायरेक्ट सांगता एंड आय ब्लेम देम। आमकां चोड जालेले आहा कित्याक प्रोजेक्टीला बंद। केंद्र सरकारान पश्चिम घाटाचे संरक्षण करपा खातीर स राज्यांतले 56,800 चौखण किलोमीटर पर्यावरणाच्या दृश्टीन संवेदनशील वाठार म्हणून घोशीत केल्या। हातूंत गोंयच्या 108 वाठारांचो आस्पाव आसा, जातूंत दारबांदोडेच्या 13 गांवचो आस्पाव आसा। ह्याच फाटभुंयेर आयतारा कुळें शिगांव घेतिल्ल्या विशेष ग्रामसभेत थळाव्यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाक खर विरोध केलो। तशेंच ह्या विशींचो थारावूय मंजूर जालो। ह्या ग्रामसभेक थळाव्यांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली। ग्रामसभेन माझे जे कुळे शिगांव पंचायतीन म्हाका टोटल 4 विलेजी आसा आमच्यो करंजळ, सोनावळे, शिगांव आनी कुळ्या। हे 4 विलेजी इको सेन्सिटिव्ह झोना भितर दाखयल्या ते कमिटीन। टोटल फूल पंचायत दाखयल्या। फूल पंचायत आमचे तितून दाखयल्या। माझे खुबश्यो एक्टिविटीज आमच्या वाठारांत चलता। मायनिंग एक्टिविटीज जावं ते टुरिजमाच्या अंडर आमची जीपी जावं बाकी कोणाचे सेटलमेंट झोन आसा थंय फाल्यां सकाळी जर कोणाचें घर बांदतलो कितें करतलो जाल्यार सुद्दां तेंच्यांनी क्लियर अशें कांयच तेंच्यांनी सांगलेलें ना। ताका लागून सगळ्या आयज आमच्या स्पेशल ग्रामसभेक लोकांनी तशेंच आमचे पंचायती वतीन आमी जे जो आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो प्लॅन दिला ताका आमी विरोध केला। कडाडून विरोध विरोध आसा कित्याक खुबश्यो एक्टिविटीज आमकां जावचे ना। कित्याक हेचे पयलीं म्हाजे 2 गांव जे आसा विलेजीस आसा ज्यो करंजळ आनी सोनावळे तो ऑलमोस्ट सगळे लोकांनी शेतां बितां सोडून ते हांगा कुळ्या शिगांव हांगा स्थायीक जाल्या। पूण ती विलेजीन आतां ऑलरेडी फॉरेस्टाच्या हेका लागून जनावरांच्या संरक्षण लागून ते लोक भायर सरले जाल्यार परत आनी इको सेन्सिटिव्ह आयलँड हाडून आमचे 1 किलोमिटर बफर झोन करून आमकां परत सामकें प्रॉब्लमाक घालता काय कितें असो विशय जाता। ताका लागून आमचो ठाम ताका ऑब्जेक्शन आसा। तेन्ना आमकां बफर झोन आसा वायल्ड लायफ 1995 वायल्ड लायफ परत आमच्या आयलँड सकयल आयलें कित्याक तिची जी बाउंड्री आसा ती आयलँड दिल्ली। आतां अशें करून फाल्यां थंयच्यान आनी 1 किलोमिटर म्हळ्यार आमी सामकेंच आमकां आमची विलेज आसा खंयचेच डेवलपमेंट जावं बाकीचे एक्टिविटीज करपाक मेळची ना काय कितें असो सगळ्यांक हें जाला। कुळ्या शिगांव पंचायतीन आसा जे जाग्यार आज विशेष ग्रामसभा दवरिल्ली की इको सेन्सिटिव्ह झोन वा कुळ्या पंचायतीक प्रत्येक गांवांत 4 गांवांत 4 गांवांनी लागून तो लायिल्लो आसा। टोटल फूल कुळे शिगांव पंचायत इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून हांगा पयलीं डिक्लेअर आहा। कितें ऑब्जेक्शन जाल्यार पयलीं दिया म्हणून तेंच्यांनी हांगा कळीत केल्लें आसलें। ताका लागून आज विशेष ग्रामसभा कुळे पंचायतीन दवरिल्ली आनी कुळे शिगांव पंचायतीन ताका कडाडून विरोध केला की कुळे शिगांव पंचायतीन भितर इको सेन्सिटिव्ह झोन लावचो न्हू अशें म्हणून तेंच्यांनी आयज हांगा थाराव घेतलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्या एकनाथ खेडेकर।